Sorvespora mokalia takkan dibasuya Todir koro amche taro takabakaruya Sorvespora mokalia takkan dibasuya Todir koro amche taro takabakaruya Hati pritum soglo songsa Tajahatan tasa Unsus porvo Kol dori Tares kodut nadya Sorvespora mokalia Takkan dibasuya Todir koro amche taro takabakaruya Sorvespora mokalia takkan dibasuya Todir koro amche taro takabakaruya बोबडीनं तुमकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान बरो दीस जावं येता आयज कुशेलकायेन मिसान वांटो घेता आसतना सगल्यांची चिंतनां काळजां मनां एक करून वांटो घेवया तेच बरोबर ही इंतेसां मनान दवरया आयज बर्थडे मारिया रोजादा रॉड्रिगीस तशेंच आर्गानिता जुआंव झेवियर आंद्रादे आनी फॅमिली तशेंच आयज काजाराचो दीस आंतोनियो आनी पाल्मिरा फेर्नांडीस हे गोराबे देवाच्या हातान घालता आसतना तेच बरोबर एरन फेर्नांडीस आनी फ्लोरियान कुलासो आपल्या पासत मागूंक लायतात ते आयज तांचोय वाडदीस तशेंच एबिगेल बॅप्टिस्टा आंतोनेत लुईस आनी एडबर्ग पेरेरा हॉस्पिटलान आसात तांकां देवाचो हात लावन आयच्या दिसा पेखवणी मेळोवंक आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल क्रिस्ती भावार्थांनो आमी आयज रुजाय सायबिणीच्या नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाक रुजाय सायबीण समुदायांत एकवटान आनी मोगान जेवंक बोरवासो दिता ह्या विशयाचेर नियाळ करतलें हांव एके समुदायाचो भाग जाल्ल्यान आमी एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन देवाक वाखाणूंक गरज जायते पावट ही क्रिस्ती तत्वां आमच्या जिवितांत आमी जियेवंक विसरल्यांत आनी गर्वान आनी नाटकायेन आमी जियेल्या जेजूक आमी सगळीं एकवटान जियेलोली जाय आनी आमी सर्गीच्या बापाकूय एकवटून रावंक जेजू आवडटा आमच्या समुदायेन पयल्या क्रिस्तांव भयणी भावाचें जिवीत ओळखून घेवन ताच्या प्रेरणान आमचें जिवीत तिरेक देवाचे कुशी पोरमणे आमी जियेवंक ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या सकाळच्या वेळार बरी तयारी करून ह्या पवित्र जाग्यार आमी सगळीं एकठांय जाल्या वेगळ्या वाड्यांतलीं वेगळे समुदायांतलीं दुसरी फिरगोजकार हांगासर आसतली एक फामील कशी आमी देवा लागीं मागूंक आयल्या मागणें करूंक आयल्या रुजाय सायबीण
आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमचे समुदायांत हे आंकवार मारेचो आमी उगडास करता तेरसाच्या मागण्या उद्देशी. काय बरें तिणें हात्यार दिल्लें आसा आमकां रोजाराचें कोंत, जें आमकां आदार दिता, आमच्या त्यागी जिवितांत आमकां बळ दिता, मागणें करूंक आमकां संदी फावो करता. आयज आमी सगल्या बरेपणा खातीर देवाक दिन वाजता आसतना आमच्यो समुदायो मोगाच्यो, एकवटाच्यो, बोगसोण्याच्यो आनी भावपणाच्यो जावं म्हूण ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. पूण जायते पावटी आमचे समुदायांत मोगान एकवटान जिवंक, शेजाऱ्या सवें हुस्को दाखोवंक, सोयऱ्यां मदें भावपण वाडोवंक आमी विसरल्यांत. आमच्या ल्हान व्हड पातकांची दूख दवरुया आनी देवा लागीं बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पुतदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनाक चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. थोडोच वेळ उगीच रावन आमची खासगी मागणी आमी बापाक उबारुया. जावं पिडेन कश्ट वतात, एक सुरी जाल्यांत, भायल्या देशान वावर करतात, आयज आपलो जल्माचो लग्नाचो उत्सव मनयतात, तांची पासत मागुया. आमच्यो समुदायो मोगाच्यो आनी एकवटाच्यो जावं म्हूण रुजाय सायबिणी उद्देशी जेजूचो आदार आनी सांगात मागुया. सोम्या जेजू बाग्योंत रुजार मारेची तुवें कुसवो दोयाळपणी तुजें बिराड जावच्याक वेचून काडलोय. हेच मायेच्या गोपांत देंवचाराच्या सगल्या ताळण्या विरोध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळूं. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. दोर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जेजूच्या शिसाच्या जोम्यांत भितर सरलोली ती दोर्मदूताची शिकवण घेवंक, भावपणाचो एकतार सांबाळूंक आनी उंडियाचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुको नासली. दोन मनशाचेर भिरांत पडली आनी दोर्मदूता वरवीं पुस्कळ विस्मितां आनी कुणां घोडटालीं. भावार्थी सगलीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सोगलें बागा आसलें. आपलीं बाटां विटां ती विंकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे प्रमाणें वांटतालीं. एकाच मोनान दिसपोटी
ती देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घोरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान ती जेवणांत वांटो घेतालीं. ती देवाक वाखाणटालीं आनी सगल्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सोर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतोरें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोर्वेस्पोराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. सगळीं म्हणुया. सोर्वेस्पोराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतादुवांनी म्हणचें ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचें ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. सोर्वेस्पोराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचें ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. जबाब. सोर्वेस्पोराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. म्हाका लोकून उडयलो, शेवटून मारलो, पूण सोर्वेस्पोरान म्हाका आदार दिलो. सोर्वेस्पोर म्हजें बळ, ताणेंच म्हाका सोडयलां. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भोगताच्या तोंबुनी संतोसाचे आनी जैताचे उल्हास. सोर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान जैत वेलें, सोर्वेस्पोराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कर्तुत्वां. जबाब. सोर्वेस्पोराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातोर. हें सोर्वेस्पोरानूच घडून हाडलां तें पळयून आमी तोटाक जाल्या. सोर्वेस्पोरान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावुया. जबाब. सोर्वेस्पोराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. सोमी म्हणटा, तोमास म्हाका पडयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पडे नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोबे आसा. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणलें, बापा, हांव मागणें करता तें हांचेच पासत न्हय, तर हांच्या उतरा वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं त्याय मनशां पासत. तीं सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजें सवें आसाय आनी हांव तुजें सवें आसा, तेच भाशेन तीं आमचें सवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. आमी एक तशें तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचें सवें आनी तूं म्हजें सवें, अशीं तीं संपूर्णायेन एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण
म्हजी खुशी आनी अशी तुवें म्हाका दिल्या ती मोहिमा ताणें पळोवची कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय प्रमाणीक बापा संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना पूण हांवें तुका ओळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण हांणी ओळखलें हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो हे परी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सवें आसतलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावा भयणीनो आयज आमी सगळीं बरी तयारी करून घरांतलीं भायर सरल्यांत थोड्यांनी आपल्या पर्सांत आपल्या वॉलेटांत पयशे हाडल्यात आसतले वो पयशे घेवन येवंक नात कित्याक आयज आमचे लागीं मॉडर्न गॅजेट्स आसात जायत्यो वस्तू आसात मोबायल वो आमचे लागीं ATM कार्ड आसतले हे ATM कार्ड आमी ATM मशिनान गेले जाल्यार आमच्यान पयशे काडूंक जातात विथड्रॉ करूंक जातात पयशे घालूंकूय जातात आनी आमच्या बँक अकावंटांत कितले पयशे आसात तेय पळोवपाक जातात आतां तुमी बाजारांत वयता आसतना शॉपिंगाक वयता आसतना असलीं कार्डां यूज करतलीं फास्ट सर्वीस मोगाच्या भावा भयणो जशे भाशेन तुमच्या वॉलेटांत तुमच्या पर्सांत तुमच्या बॉल्सांत ATM कार्ड आसतलें तेच भाशेन आनीक एक हात्यार आमी घेवन आयल्या आयच्या दिसाक आमच्या बॉल्सांत आसतलें आमच्या गोळ्यांत आसतलें वा आमच्या हातांत आसतलें तें जावन आसा रोजराचें कोंत हें जावन आसा आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचें हात्यार जें आमकां मागणें करूंक आदार दिता रुजाय सायबिणी सोरशी आमकां एकठांय हाडटा आयज ह्या भोक्ती जाग्याचेर आमी सगळीं एकठांय जाल्या कित्याक येयलें तुमी कित्याक आयल्या मागणें करपाक मिसांत वांटो घेवपाक आनी मागणें करता आसतना आमी आमचेच पासत मागिना आमी दुसऱ्या खातीर मागता तेर्साच्या मागण्यांत आमी दुसऱ्या खातीर मागता आनी तेर्साचें मागणें जावन आसा कुटुंबाचें मागणें तेर्साचें मागणें जावन आसा समुदायाचें मागणें आयज आमी सगळीं एक फामील कशी ह्या पवित्र जाग्यार एकठांय जाल्या मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 18:20 आमकां उगडास करतलीं जंय दोग वो तेग जाण एकठांय आसात जेजू म्हणटा हांव आसा जंय दोग वो तेग जाण एकठांय आसात थंय हांव आसा आयज आमी सगळीं एकठांय जाल्या मेजपाक जावपानात कितलीं आसात तीं मागूंक आमी आयल्या समुदाय म्हणजे कितें गाय स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटी म्हणल्यार कितें गाय एक ल्हानसो जमो जंयसर आमी भावाटपोर घडटा भावपणान जियेता मागणें करता मोग मोयपास वाडयता आनी बोगसोण्यान जियेता एक समुदाय एक मागण्याचो जमो भावार्थ्याचो जमो आयज खेरीत भाशेन काय बरो आयचो विशय आमी गुंतून हाडलेलो आसा समुदाया विशीं रुजाय सायबीण समुदायेंत एकवटान आनी मोगान जिवंक बरवोसो दिता आयज आमी सगळीं बरवोशान आयल्या कालच्या दिसाक काल राती जायतीं जाणां न्हिदूंक गेलोलीं आयच्या दिसाक तांचे दोळे उक्ते जावंक नात पूण आमी बरवोशान हो आयचो दीस पळयता वी हॅव अ होप आयज मुगे काम बरे भाशेन जातलें आयज मुगे शिकप बरे भाशेन जातलें आयज वेगळ्या भावा भयणाक हांव मेळटलो तेन्ना खुशालकाय हांव वांटतलो वी ऑल हॅव अ होप आमकां बरवोसो आसा आयचो दीस आमी बरे भाशेन सारतल्या म्हूण मोगाच्या बाबा भयणो आदी समुदाय कशे तरेन जियेताल्यो गाय आनी केन्ना तावन ही सुरू जाली समुदाय आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां उगडास केला पयलीं क्रिस्तांवां एकवटान येताले धोर्मदुतांची शिकोवण घेवंक थंयसर मागणें आसलें एकामेकाचो सांगात आसलो भावपण आसलें मोग मोयपास वांटतालीं
ही सुरवात चालू उरली. जेन्ना व्हॅटिकन कावन्सील 2 जालें तेन्ना उपरांत 1970 वर्साक इस्टर्न आफ्रिकाच्या शारांत हे ल्हानशे जोमे सुरवात जाले. तांजानिया आनी झांबिया जंयसर तो लोक कश्ट वतालो, जेजू घेवंक आश येतालो, जेजूची ओळख घेवंक रावतालो. हे ल्हानशा जोम्या उदेशी समुदायाचो मोग मोयपास वाडलो. उपरांत 1980 वर्साक होच समोरोम होच जोमो भारतांत घडून हाडले. कित्याक एकामेका सवें एकवट आनी मोग वाडचे खातीर. आमी आदलीं काजारां वा आमची मोरणां वा कसलेय समोरोम आसले जाल्यार समुदाय एकठांय येताली. ओ मुगे भाव, ओ मुगे शेजारी कसलोय समोरोम करता आमी बाराबोर येतालीं. जावं तो बातिजार जावं तें काजार जावं कोणाचें मरण जावं कोणूय बरो ना, आमी एकठांय येवन एकामेकाक आदार करतालीं. आदलीं काजरां काय बरीं. जेन्ना भिकाऱ्याचें जेवण जातालें, माटवाचें जेवण जातालें, सगलीं सोयरीं दायरीं शेजारी एकठांय येतालीं दोश करपाक, रोस काडपाक, जेवण तयार करपाक. आयज हे समोरोम खंय सांडल्यात गाय. लग्नाचेच आमी एग्जाम्पल घेवया. आयज केटरिंग भायर, डेकोरेशन भायर, दुसऱ्यो वस्तू आसात त्यो सगल्यो आमी भायर दितात. अशीच एक घडणी ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत मारिया आनी फिलीप हाच्या पुताचें काजार आसलें. आनीक भिकाऱ्याचें जेवण, माटवाचें जेवण ऑक्टोबराचे 20 तारखेर आसलें. सगली तयारी जाल्ली, इगोजेची तयारी जाल्ली, जेवणाक केटरिंगाक सांगलेलें, डेकोरेशन सगलें घर नेटयलोलें. पूण जेवणाच्या 2 दीस आदीं मारियान केटरिंगाक फोन मारलो आनी विचारलें, बाबा आमचें 20 तारीख माटो भिकाऱ्यांचें जेवण सगलें तयार आसा मू. आनी केटरिंग वालो म्हणपाक लागलो, मारिया तुवें आमकां सांगलोलें नोव्हेंबराचे 20 तारखेर, ऑक्टोबराचे 20 तारखेर सांगूंक ना. तेन्ना मारिया भियेलें. अरे ऑक्टोबराचे 20 तारखेर आमचें जेवण जाले दीस, फाल्यां आमी तयार करपाक जाय. भियेलें मारिया, कितें करतलें? उतरां नात. आनी तेन्ना तो केटरिंग वालो म्हणपाक लागलो, आमच्या 20 तारखेर ऑक्टोबराचे दुसऱ्या कडेन लग्न आसा, आमी पावपाचे नात. कितें करुया? फोन दवरलो. मारियान फिलिपाक सांगलें, सगलीं उचांबोळे आतां कशे तरेन हो समारोह करतलो, एकलोच पूत आमचो. तेन्ना तांचे शेजारी रोजी येता खंय आनी विचारता, मारिया कितें जालें? आनी मारियान सांगलें खंय, ही ओडचूण आमच्या घरान भितर सरल्या, माटवाच्या दिसाक जेवण ना. तेन्ना रोजीन म्हणलें, भिनाका, आमी समुदायाची सगलीं आसात, आमी तयार करुया. ल्हान व्हड जेवण आमी तयार करुया, आमी सगलीं सांगातान येवया. हांव कार्मेलिनाक आपयतां, हांव तोमासाक आपयतां, हांव फिलिपाक आपयतां, हांव सगल्यांक सांगतां. आमचे लागीं वेजिटेबलाचो गाडो आसा, कार्मेलिनाचो, ताका आमी सांगुया. चिकन आसा, आमी हाडुया, सगलें तयार करुया आनी बरे भाशेन हो समारोह करुया, भिवपाची गरज ना. रोजीन खंय मारियाक बरो वसो दिलो आनी सगलें बरे भाशेन जालें. मोगाच्या बाबा भयणो, हें जावन आसा समुदायाचो एकवट, हो जावन आसा समुदायाचो मोग, जंयसर अडचण्या वेळार, कश्टा वेळार आमी एकामेकाक सांगात दितात. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हेंच कितें जेजू आमकां सांगता. ती सगलीं एक जावन, जेजू काळजांतान मागणें करता, ती सगलीं एक जावन. आयज जेजून तुमचे पासत, म्हजे पासत मागणें केलां, ती सगलीं एक जावन. म्हणजे कोण गाय? आमी ती जी फुडाराक भावार्थ दवरतलीं, भावार्थान जियेतलीं मनशां. आयज आमी भावार्थान ह्या पवित्र जाग्यार आयल्या, ती सगलीं एक जावन, तूं आनी हांव. जेजून कित्याक हें मागणें केलें गाय? पयले सुवातेर एकवट घडच्याक, एकवट बांदून येवच्याक, टू हॅव युनिटी. आयज आमचे मदें युनिटी आसा गाय, एकवटान आमी जियेता गाय. नदर मारुया. वेगळे समारोह आमी करतलीं, वेगळी खुशालकाय आमी वाडटलीं, पूण आमच्या
सोयऱ्यांक आमच्या शेजाऱ्यांक आमी आपयनात तांचे लागीं आमी उलयनात देर इज नो एकवट युनिटी ना भावपण ना जेजूक जाय आमी एकवटान जियेलोली त्या खातीर तो म्हणटा ती सगळीं एक जावं जेजू आमकां म्हणटा जशे भाशेन हांव बापा सोरी एक ती सगळीं एक जावं देवान आमकां जाय ती बरेपणां दिल्लीं आसात दुसरें जेजू सांगता गिव ग्लोरी टू गॉड मोहिमा दियात आयचो दीस तुका दिला देवाक दिनवास आर्गां दी बी थँकफूल टू गॉड तुजे लागीं बरी भलायकी आसा तेरे पास खाना है पीना है बंगला है गाडी है सब कुछ है देवाक दिनवास आर्गां दी तुका हें बरेपण दिल्ल्या खातीर दुसऱ्या लागीं कांय ना पूण घडटा जाल्यार दुसऱ्यांक तुजो आदार दी गिव थँक्स टू गॉड मोहिमा दी वाक्काणी कोर देवाची आयचो दीस तुका मेळ्ळ्या खातीर बरी भलायकी तुका दिल्ल्या खातीर आनी तिसरें जेजू शिवोत्तमानान सांगता देवाचो मोग जसो हांवें म्हज्या बापाचो मोग केला तुमी बापाचो मोग करात कित्याक देवाचो मोग आमकां सगल्यांक गरजेचो डोंट बी सेल्फीश सेल्फीश जायनाकात देवा लागीं मागता तेन्ना दुसऱ्या खातीर मागात लेट अस बी सेल्फलेस सेल्फीश चल तुमी सेल्फीश आपणाक जाय तेन्ना उक्ते जाता आपणाक जाय तेन्ना बोंद जाता आपलेपणान जियेनाकात दुसऱ्या खातीर जियात देवाचो मोग करात कित्याक देवान आमकां जेजूक सोगोट मनशां खातीर दिला मोगाच्या बाबा भयणीनो हें ATM जें आमी म्हणटा ATM ऑटोमॅटीक टेलर मशीन पयल्या क्रिस्ती भावार्थांनी वापरलें आंकवार मारेनूय हें ATM वापरलें दोरमदुताचे शिकोवणेंतूय हें ATM वापरलें हें ATM म्हणजे कितें गाय ATM आमी ओळखून घेवया A फॉर आदार आंकवार मारया आदाराची ओस्तोरी आपले पोळे नासतना एलिझाबेथीक आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली खाना गांवांत लग्नाच्या ओसऱ्यान उचांबोळे आसली ओडचोण आसली आपल्या पुता लागीं ती मागता तांकां आदार दी कुशालकाय दी जेन्ना शीस दुखी आसले ओडचोणेक सांपडलोले आंकवार मारया तांकां बुजवण दिता आपलो सांगात दिता आदार दिता दोरमदुतांचे शिकोवणेंत आमकां मेळटा ती सगळीं एक जाल्लीं एके पवित्र सभेन जावं देव मंदिरांत घरांत ती एकठांय आसलीं एकामेकाक आदार दितालीं आपल्या लागीं भाटां बिटां आसलीं ती विकून दुसऱ्यांक आदाराचीं जातालीं जीं कोण गरीब आसलीं दुर्बळ आसलीं पयल्या क्रिस्तांवांनी आदार दिलो आमी मोगाच्या भावा भयणो आदाराचीं जावया आयज म्हजे लागीं व्हडलें घर आसा सगळें आसा म्हजे लागीं पूण म्हज्या शेजाऱ्याक एक ल्हानसो भाव म्हजी भयण खोपटेंत रावता आमी आमचें देर ओपन कोना जात जनेल तरी ओपन कोन्न वा इल्लो घराचो बुराक पडला थंयसर जावन चोवन तरी तांकां आदार दिवया म्हजे लागीं बरें जेवण आसा न्हेसूंक आसा पांघरूक आसा पयशे आसात इल्लो तरी आदार तांकां दिवया कितलीं दुर्बळ गरीब आसात आंकवार मारेची आमी देख घेवया पयल्या क्रिस्तांवांची आमी देख घेवया दुसरें ATMाचें लेत्र जावन आसा त्यागी जिवीत आंकवार मारेन सॅक्रिफीस केले आपल्या जिविताचे ते ओय उतर म्हणून ही आसा हांव देवाची चाकूण दोरमदुतांनी सॅक्रिफीस केले त्या पयल्या क्रिस्तांवांनी त्याग केले जाय ती बरो वावर करताली पूण आपल्याक मेळ्ळोली गिरेस्तकाय आपल्या भितर दवरनातली ती दुसऱ्यांक दिताली त्याग करताली हार्ड वर्क आयज मोगाच्या भाव भयणो आमी त्यागी जिवीत जिवया आवय बापूय हांगासर कितलीं आसात त्याग करतात कश्ट करतात आपल्या भुरग्यां खातीर बरें तें जेवण बरें तें शिकप दिवंक पूण भुरग्यांक दिसता माय पाय झाडां बोगले वयताय झाडां आल घाताय आनी टाक 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 करून पयशे पडटाय हार्ड वर्क आमच्या भुरग्यांक शिकोवया हे पयशे कश्टांतल्यान येतात तुमकां शिकयतात ते आमी कश्टांतल्यान शिकयतात हार्ड वर्क मोगाच्या भावा भयणीनो त्यागी जिवीत आमचे समुदायान कुटुंबांत आमी जिवया आनी निमणें लेत्र हे ATMाचें जावन आसा मागणें आंकवार मारेन सदांच
मागणें केलें. धोर्मदुतांचे शिकवणेन ताणें मागणें केलें. क्रिस्ती भावार्थ्यांनी मागणें केलें. मागण्याक ती एकठांय जातालीं. जशे भाशेन आमी एकठांय जाल्यांत देवाचो संबंद जोडूंक आमी मागणें करुया. आयज वेगळीं हात्यारां आमचे सरशीं आसतलीं जीं आमकां पयस व्हरतात, पूण म्हत्वाचें हात्यार जावन आसा हें रोजराचें कोंत, जें आमकां सगळी सुरक्षा दितली, आदार दितली, पेकोवणी दितली. मागणें करुया. जशे भाशेन आंकवार मारीन मागले आपल्या पुता सरशी, ती आमकां आदार दिता मागणें करूंक. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आंकवार मारया जाली ऑटोमॅटीक टेलर मशीन. आपल्या पुता सरशी मागून आमकां बरेपणां दिवंक. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, तुका आनी म्हाका उलो टू बी द ATM कार्ड. आमचो क्रिस्ती भावार्थ दुसऱ्यांक दिवंक तूं जा एक ATM, आदाराचो, त्यागी जिविताचो आनी मागण्याचो मनीस. ही कृपा मागता आसतना आयज कितें भाशेन भक्तीन ह्या पवित्र जाग्यार एकठांय जाल्या. समुदाय आमच्यो एकवटाच्यो आनी मोगाच्यो जावं म्हूण बोरवोशान मागुया. आयज आमचे समुदायात आमकां बोरवोसो ना, आमच्या जिवितान बोरवोसो ना. वेन देर इज नो होप वी ऑलवेज ट्राय टू यूज अ रोप. आमचें जिवीत काबार करपाक सोदतात. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, एवरीबडी वील हॅव अ टेस्ट, and after a test you will get a rest. आनी हो रेस्ट मेळटलो खंय? सुर्गीच्या राज्यांत. जेजू म्हणटा, जशे भाशेन हांव बापा सरशी सुर्गीच्या राज्यांत आसतलो, ती सगळीं एक जावन सुर्गीच्या राज्यांत आसतलीं. सुर्गीच्या राज्यांत आसतलीं. मोगाच्या भाव भयणो, आमी हारपीट जाता, धांवता, वी आर रनिंग अ रेस टू अचीव समथींग इन दीस वर्ल्ड. पूण सुर्गीचें राज आपणावंक आमी धांवया. समुदायाचो मोग एकवट दुसऱ्यांक दिवया आनी तांकांय सुर्गीच्या राजाचे दायजी करूंक वावरुया. आदाराची, त्यागी जिविताची आनी मागण्याची मनशां कर म्हूण जेजू लागीं मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार काय आमची मागणी, आमच्यो गरजो एकवटान आनी बोरवोशान बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेब लियो, तशेंच ताचे लागशिले धोर्मीक बुद्दिनार समुदायीक एकवट बांदूंक आनी मोगान जियेतले क्रिस्ती कुटुंब घडोवंक पवित्र सोबेन सोंपेपण हाडूंक वावरूंक बापाची जाणवाय तांकां मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आमचे समाजांतले कुटुंबाक फावो त्यो सवलत्यो दिवंक, तांच्या जिवितान अर्थ हाडूंक आनी ह्या वरवीं सगळ्या नागरिकांक एक सादारण जिवीत जियोंक आदार जाल्यार पुरो म्हूण तांकां जेजूचें मोगाल काळीज मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत. आमच्या नावेलीच्या समुदायांनी दर एक गोराबो एकामेकाच्या उस्क्यान भरून, एकामेकाक भेट करून, दुसऱ्यांची गरज समजून, आपलो आदार सवकार कुशे मनान करूंक आनी आख्खे गोंयांत असलेच देखीवंत समुदाय घडून येवंक पवित्र आत्म्याचें आसणे दर समुदायान मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत. आयज मिसाची मांडावळ सांबाळटल्या रातवाडो, सिरवडें, मांडोपा, कालवाडो, बुटिकास, गांठामोरड, फ्रादिली आनी फर्स्ट दांडो वाड्याच्या लोकांक, तशेंच ह्या आयच्या नोवेनाक
बार घेवन वावरतल्या व्हॉलंटियर्स आनी मागण्या जोम्याच्या फामिलीचे रुजाई सायबिणीच्या आदारान बरेपण फावो जावं बोरवाशान देवा लागीं मागुया. दोयाल बाप्पा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत सुरगींच्या मोगाळ बापा या तुझ्या भुरग्यांनी उबालोली थोडी मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी एक फामील कशी एक समुदाय कशी हांगा जमलोल्यांक तुज्याच आशिर्वादान भर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. वेदीची रोड्या सोवे आमची काळसा दोबोता सुखाने सोडून गेले जिसू तुका भेटोयता सुखाने Jisu tuka betoita utkacha kemya kori amka tuja derota kursachi tuje pori Jisu Kursachi tuje pori Jisu mochadaro. उभी राहूया. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सुरगींच्या बापा तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समोर पिताव आनी तुज्या हातांतली परतून घेताव. ताचे वरवीं रुजाई सायबीण मायचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरोवंक म्हूण मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो रुजाळ सायबीण मायचो भोक्तीन आमी आयज उगडास करताव आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाकाणटाव. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सोर काळी मनशांताय कितली ओप्रिमी तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोनीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीन देवदूतांचो दरबार आनी संतोशान तुका वाकाणटा स्वर्गार. ताचे वाकाणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. Povet, 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 dolboranzo sorvespor tu. Povet, 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 dolboranzo sorvespor tu. Sorgani songsar bolja,
तुझ्या वैभवान स्वर्ग आणि संसार तुझ्या वैभवान उंचून सोर्गी तुका Sporacie nam Jeta taka sój Orwe sporacie nam Jeta taka sój Utsorgi tuka बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटले हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटले तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराराचे रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा कोरात बावार्ताचो गुटपोर गोटुया तुझ्या कुर्सावारी पुनर्जीवन पडा पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवण्यारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी ही जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्पुरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुझ्या पवित्र सभेत सोगडास कर लिओ आमच्या पापसेबा आमच्या बगेन बापाव फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापाव सिमियाव आमच्या आदारे बेसपाव आनी सगळ्या यादनिका वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरवो सोद उरून मेल्यान ते आमच्या सगळ्या गांवच्या भावा भयणांची काकूत कर मेल्ल्यांचो उगडास करा तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन आयज मरून गेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पूड जोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची मिसा बेटेक वांटो घेतात हे नोवेनांनी हाजीर जातात तुजे लागीं खतखत्यान मागतात
जी आपलो आयज वाडदीस लग्नाचो दीस समरंभतात आपले पासत माग म्हूण सांगतात, आमच्या मागण्यांक आशेतात, हॉस्पिटलांनी आसात, समुदाय बांदूंक फुडें सरतात, समुदाय बांदूंक भियेतात आनी समुदायान पयस वेतात, तितल्यांचेरूय तुजे आत्म्याचो उजवाड घाल म्हूण मागता. आंकवार मरे रुजाय सायबीण देवाचे माये सांगती बागून धरून तुका आनी सर्व कडेन तुका मानवले आनी ते सगळे भक्त बरोबर सासणाच्या सुखान बापा आमकां सगल्यांक तूं एक दीस वांटो दी आनी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक हे व्हडलें बाग फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोद्वेदार बाप्पा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आयज आमकां सगल्यांक एकठांय हाडल्यांत एक फामील कशी एक समुदाय कशी एकामेका पासत मागूंक आमच्यो सगल्यो गरजो बापाच्या हातान घालून जेजून शिकयल्लें प्रार्थनांत आमकां दिसपट्टो गिरास मागुया, पातकाचें बोगसोणें मागुया आनी एकामेका मदें संबंद वाडोवंक आदार मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशनांत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूम दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेका कुशालकायेन जेजूची शांती वांटुया. देवाची शरी संवसाराचे पाप आमची काकूत कर. देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या पवित्र जेवणा दिशी एकवटान मोगान जेवंक आमकां नवो बोरवोसो फावो करता ती. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
परमेश्वर कितलो बरो हाचो मागीर नासलोलो 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 प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, रुजार सायबीण मायेचो उगडास करून सुर्गीचें जिवीत दितोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मारीच्या आनी सगल्या तुज्या भक्तांच्या सांगाताक सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. बाबा भयणीनो, आयज समुदायाच्या जिविताचेर नियाळ करूंक आमचे मदें फादर ॲशलिफ कोरेया आसलो. तो ताका काळजांतान सगल्यांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान ताच्या वावराचेर, याज्ञिकी वावराचेर ताका दिल्ल्या गुणांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हण मागता. आयज करीत भशेन आमी मागलां आनी मागोत रावया आयज दिसभर. जी कोण ह्या दुयेंसांच एके भाशेन कश्ट वतात, पुलमाचें दुयेंस, हुस्कार घेवंक आडकोड जाता, वो आस्मा आहा, वो ब्रोंकायटीस जाता, वो स्लीप एपनिया आसा, टीबी जाल्या, न्युमोनिया जाल्या, वो कोविडाक लागून तांचे लंग्स पुलमां पिड्यार जाल्या,
वो तांकां परत परत चेस्ट पेन जाता असल्या मनशां बसत आयज दिसभर आमी मागण्यांत दवरुया. तशेंच तारवटी हॉटेल इंडस्ट्री एंड टॅक्नॉलॉजी आमच्या गांवांत खूब तारवटी आसात. तांकां देवान सदांच राखूं सांबाळूं आनी हॉटेलांनी बी जायतें काम करतात. दुसरे टॅक्नॉलॉजी हितून काम करतात तांचेय बसत आमी मागुया. आयच्या नव्यानांची मिसाची मांडावळ करूंक आदार दितले सोमेस्तांक आमचे केरीत दिनवास. दिसपटी कुमसारांचो वेळ सकाळीं 6:15 ते 9 आनी सांजे 4:30 ते 5:30. एक म्हजी खालती विनंती, आमी समुदाय बांदतले जाल्यार खरेंच आमी देवाशी परतून येवंक जाय. देखून एक बरें कुमसार करुया. पाद्री आसात पूण एक धर्दोय म्हळ्यार लोक चबोरसो ना घडये पयलें पयलें जावं हांव मागतलो आसलो एक बरें कुमसार कर जिवितान आनी तुज्या काळजान आनी तुज्या घराब्यान खुशालकाय येवंकूच जाय. पवित्र पुस्तक सांगता एक बरें कुमसार कर, तुज्या काळजान आनी तुज्या घराब्यान शांती आसतली. देखून कुमसार करिनासतना ह्या नोवेनान रावनाका आनी फेस्ताक तयार जायना फावो ती भशेन जावची ना. देखून एक बरें कुमसार तयारी करून कर म्हूण मागता. भायर सरतना लूट करची न्हय, सवकास भायर सरचें. एंट्री आनी एक्झीट गेट आसात. तुमी भितर सरल्यात तेच गेटींतल्यान भायर वयचें न्हय. म्हजे धावे वाटेन भायल्यान वाटवान भितर सरल्यान त्या गेटींतल्यान भायर वयचें न्हय. आनी अशी सिमितरीशी आशिल्ल्या गेटींतल्यानूय भायर सरचें आनी इगोर्जेंत आशिल्ल्या भाव भयणांनी सिमितरींची आशिल्ल्या गेटींतल्यान तेच बरी म्हजे उजवे वाटेन भायल्यान बसून आशिल्ल्यानी आदल्या पोस्ट वाटेन गेट आसा थंय भायर सरचें. आमचे वॉलंटियर्स जायते सॅक्रिफायस करून मांडावळ सांबाळूंक भारी आदार करतात. ती तुमकां दाखयतात ती मांडावळ तुमी सांबाळची. कोणेंच बायल्यो कदेली इगोर्जेंत भितर हाडच्यो न्हय. तुमचे मोलाचे वस्तू जावं हेल्मेट, गोल्ड, पाकीट, पयशे तुमी बरे भशेन सांबाळचे. मोबायल, एंट्री आनी एक्झीट गेट आसा तांचे फुडल्यान आनी फुटपाथ आसा ताचेर कोणेंच मोटर आनी 2 व्हिलर्स पार्किंग करचें न्हय. आनीक परतून सांगता जे कोण वॉलंटियर्स आसात तांकां कांय म्हणचेंय न्हय आनी तांचे कडेन चड चर्चा चड लोक सगळे मांडावळीन करता. पूण 1-2 आसात आयजूय बी सकाळीं उजत जाता बेश्टी तोंडार तोंड जाता म्हणटच हांव रावता तुमी सगल्यांनी पासियन्स काडचें म्हण. आयज आमचें कॅन्टीन करपाक खेरीत भशेन आयज तेलावली आनी मानेलेरस तांकांय तुमी आदार दिवचो म्हण खेरीत भशेन मागता. इगोर्जेन भितर आसात त्या सायबिणीच्या मुर्तीचो मांग घेवचो न्ही. भायर आशिल्ल्या सायबिणीचे इमाजीक मान बागून नमान करचो आनी बॉक्सान तुमच्यो वाटी घालच्यो न्हय. पेटिशन बॉक्स आसा थंयसर तुमची पेटिशनां मागणी घालची. पवित्र संस्काराक भेट करची. विजीट टू द ब्लासीड सॅक्रमेंट तुका वेळ मेळटा तेन्ना. आमचे फर्स्ट एड आसा बँड स्टँडार. उदकूय आमी फावो ते भशेन दवरलेलें आसा. SSVP आमच्या गरजेच्यो कांय वस्तू विकूंक दवरलेल्यो आसा. एकदम सवाय त्यो ती वस्तू विकून गरिबांक आदार दितात म्हणटच त्यो वस्तू तुमी घेवच्यो आनी तांकां आदार करचो. कित्याक तांचे उद्देशीन ताणें आनी ह्यो वस्तू विकून ती गरिबांक आदार दितात म्हणटच तांचे स्टॉल शिवायचे. आनी आमच्याय भुरग्यांनी कितें आर्ट वर्क केल्लो आसा तोय बी विक्रेक मेवता थंयसर तोय तुमी घेवचो म्हण मागता. तर बाबडीनो देवान तुमचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं आनी ह्या नोवेनांचो फोळ तुमकां मेळूं म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या समुदायाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. एकवटान आनी मोगान जिवंक बरवशाची मनशां जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. रुजाई सायबिणीक मागणी. ए भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक तान जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव अंतान नियाळटा. म्हज्या मागण्यांच्या खोतखोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चोडूंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशें कर. नांतर म्हाका गरज ती करपा मागून घे. तुजी गरज सायबिणीक म्हजी देवाक उबार.
ए देवाचे माये ए मोशे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे नोमान कुरपेन बोललोले ए मोशे नोमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओत्रेकतां ए संस्थेल्यांचे बुजवणदारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोस भोगलो त्याच संतोसान हांव आतां मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्या तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळून दी आमेन सगलीं बराबर म्हणया नमान मोरे कृपेन उलोले सर्वेस्वर जेदाय आसा उस्तोऱ्या मोरे तूं सोदो आनी सोदोचो पोचीस भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन रुसावडी सायबिणी तूं आमची राणी विश्वानात आमची मागणी कृपा दिया दुखानी रोडुच्या आमची मागणी सोमेस्तानी विनोदी कोर माये तुझ्या पुता लागी आमी सोडुच्या स्वर्गीची देणी विनोदी कोर माये तुझ्या पुता लागी आमी